हळडोणा वार्ड नंबर 5 पेवर्स बसोवपाच्या कामाचो आमदार टिकल्याच्या हातांत उक्तावण जालें. सुमार 300 मीटर लांबीचो हो रस्तो आसा. 9,44,000 रुपया खर्च करून ह्या वाटेचें काम जातलें म्हण म्हायती आमदार ग्लेन हांच्यांनी दिल्या. आरडीएक्स खातीर हळडोणच्यान गौतम शिरोडकार. हळडोणा पंचायत सदरशेट जे हांगा वॉर्डान आसा, पंदरी वॉर्ड नंबर 5. आमचे मदीं आसा आमचे गांवचे सरपंच बाब फ्रांसीस, तशेंच हांगले वॉर्ड मेंबर राई स्मिता, 5 मेंबर गजा प्रणेश आनी सगळे हांगले ह्या वॉर्डांतले रावपी आमचे मेंबर. आयज आमी एक काम घेतलेलें आसा. खूब पेंडींग काम आसलें. ऑलमोस्ट अबाउट पेवर्स हे घालपाचे ऑलमोस्ट अबाउट 300 मिटर्स. आनी लोकांक खूब त्रास जाताले. एक्चुअली नोट मूव केल्लो फ्यू इयर्स बॅक आनी ताजे उपरांत ताजे पयलें काम पेंडींग आसलें. आतां एक बरें दिसता की हो रोड जातलो, कित्याक हांगा खूब लोक हाजेर यूज करतात रोड. आनी जावन आसा टोटल लेंथ आसा जावन 300 मिटर्स आनी एस्टिमेट जावन 9,44,000 ऑलमोस्ट 10 lakhsचे काम हें ऑलरेडी आयज आतां आमी कमेन्समेंट ऑफ वर्क म्हणून आमी नाल फोडलेलो आसा. आनी मागता आमच्या कॉन्ट्रॅक्ट कडेन काम बरे भशेन जावचें आनी लोकांक एक मातशें एक लोक मातशे एक बरे जातले लोक चलपाक करपाक, कित्याक आमचे जाणटे लोक येता वयता खूब तांकां त्रास जाल्ले आसा. आमी चतुर्थीक तेन्ना चवथीक पयलें पोरूं निसोर इट वॉज व्हेरी स्लिपरी एंड निसोर खूब आसली. सो त्या खातीर हे आयज आमी काम घेतलेलें आसा आनी खुबशीं आनी खूब कामां आतां आमी चालू जातली. पावस सोंपलो, ह्या फावटी भरपूर पावस आसलो आनी त्या खातीर लॉट ऑफ वर्क्स will be doing a lot of development works in the constituency, overall Haldona constituency. काम केला पूण ही रस्तो आमचो बळिंगाचे बरो करून दिवचो, कित्याक आमकां काळोख हें जाता कितें. हय, मातशें उपकार कर. आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या आमचे मदें हा आमचो हळडोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA ग्लेन सोजा तिकलो. खूब वावतो तो आमच्या हळडोणान बरी बरी कामां करपाक. आयज ताणें घेतले पेवर्स घालपाक 300 मिटर्स पेंडींग काम आसलें तें आयज ते आमी नाल फोडला आनी इनॉग्रेशन केलां आनी बेगीनच आमचें काम जातलें म्हणून आस बाळगिता. तशेंच हळडोणान आमच्या खूब कामां जावपाचीं आसात. इट्स इन द पायपलायन आनी आमची जातली म्हणून आस बाळगिता आनी बरी कामां आमचो ग्लेन बाब करीत आसा आनी सगल्या तरफेन he is very energetic and enthusiastic and he does a very good job and I thank him for doing and helping us in